ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले ही पिरायेच्या 92व्या वर्सात संवसाराक अंतरली। तिका काळजाचो आताक आयिल्ल्यान शेनवारा उपचारा खातीर मुंबयच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली। आशा भोसले हांचो पूत आनंद भोसले हांणी मिडिया मुखार आशाताईंच्या मरणाची खबर दिली। तशेंच सोमारा सकाळीं 11 ते दनपारां 3 मेरेन आशाताईंचें निमाणें दर्शन घेवपाक मेळटलें। ते उपरांत तांची अंत्ययात्रा भायर सरतली आनी सांजेच्या 4 वरांचेर शिवाजी पार्कांतले मसणभुंयेंत निमाणे संस्कार जातले अशें सांगलें। ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले हांचो जल्म सांगली महाराष्ट्रातल्या ल्हान शहरात जालो खरो, मात तिचे खरे मूळ गोंयांत आशिल्ले। आशा ताई 9 वर्साची आसतना तिचो बापूय पंडित दीनानाथ मंगेशकार भायर पडलो। उपरांत तिने पिरायेच्या 10 वर्सां सावन गायनाक सुरवात केली। आशा भोसले हांकां हिंदी फिल्म मळार वर्सटायल गायिका म्हूण वळखताले। 8 दशकां सावन तिणे आपल्या पदांक ह्या इंडस्ट्रीक आवाज दिलो। तिने फकत हिंदीतच न्हय तर मराठी, बंगाली, गुजराती, तामीळ, तेलुगू, कोंकणी सारख्या जायत्या भाषांनी पदां गायल्यात। हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीचे दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नय्यर, सचिन देव बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेला हाचे वांगडा तिने जायती अजरामर पदां गायल्यात। आशा ताईन दम मारो दम, रमया वस्तावया, ए मेरे हमसफर, ये मेरा दिल दिल चीज है मेरी अशी जायती सुपरहिट पदां इंडस्ट्रीक दिल्यात। 2000 वर्सा सिनेमा मळार भारताचो सगळ्यान व्हडलो दादासाहेब फाळके पुरस्कार दिवन तिचो भोवमान जालो। 2008 वर्सा भारत सरकारान देशांतलो दुसरो सगळ्यान व्हडलो नागरी मान पद्मविभूषण दिवन तिचो भोवमान केलो। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डान तिका 2011 वर्सा संगीत इतिहासांतली सगळ्यान चड रेकॉर्ड केल्ली कलाकार म्हणून मान्यताय दिली। मजगतीं मळावयल्या कांय मानेस्तांनी आशा भोसले यांच्या निधनाचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्यात। I had an opportunity to be a part of an album which was produced by me, which was sung by Asha Bhosle. So it was in 1994. She sang for my first film, Shitu, Okay. and then requested to come with the album. That time Ashok Patni was with me. आणि ताणे सांगले की आम्ही अल्बम करूया, विच आय अप्रूव्ह. ओके. आणि ताजे मागीर आम्ही जवळजवळ 8 गाणी घेऊन आम्ही दर्याच्या देगेर अल्बम केलो. सो दिस वॉज अ व्हेरी गुड लायफ टायम एक्सपिरियन्स म्हणटा त्याचा. ओके. म्हणजे एक सिंगर म्हणून कितें व्हडलें आसता आनी व्हेरी सिंपल. हाजो अनुभव वेन आशा भोसले रिकॉर्ड करताली सॉंग तेन्ना आयलो. ओके. आनी इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपिरियन्स. आणि त्यांच्या निधनाबद्दल तुमकां कितें? Yeah, see, it's time, everybody's time. Destiny konak, everybody's time has come. But anyway, without any much painful, she passed away. That's a good thing. She's a very good singer. Negative discussion करताली प्रत्येक. She was also very good. हय सर. So let's pray for her. ओके. हय सर. सारकें. And she will always remembered with her work. Goans was also remembered with her Hindi songs as well as with Kokani songs, including Chandyacha Rati, Saat गेलो, then Hasti Fula Dulci Pana, Malaputisha Sukna Pilan, and as well as Dariyacha Degero. त्याचाही पद तिने म्हणलेला आहे. People will always remember. आशाताई हे आमकां सोडून गेले हे खरें म्हणजे आयकून खूप वायट दिसलें, पण हो आवाज निरंतर आमचे बरोबर आसतलो आणि हो आवाज जसो म्हणटा न्ही सूर्य आनी चंद्र आसतलो तोपर्यंत हो आवाज आसमंत नासतलो. आशाताईची खासियत म्हणजे वर्सटायल सिंगर, म्हणजे लोकगीत, भक्तिगीत, भावगीत, हिंदी सिनेगीत, गझल, कवाली, मग पॉप सॉंग्स असे सगळे प्रकार हाताळपी आणि ते इतले प्रभावीपणे हाताळपी अशी गायिका आणि कोणच ना. ऑफकोर्स लता मंगेशकर ही बी खूप मोठी गायिका, पण दोघांचे गावप वेगळे, दोघांची स्टाईल वेगळी आणि म्हणूनच दोघांनी ह्या भारतभर आणि जगभर लोकांचेर अधिराज्य गाजवले. आणि ही गाणी सतत आमच्या मनात राहतली, पण खास करून मराठी आणि हिंदी गाणी जी आशाताईन जी गायला आणि ती वेगवेगळी गाणी गायल्यात ती गाणी आमच्या स्मरणात कायम राहतली. गोंयाचेर तांचे खूप विशेष प्रेम आशिल्ले आणि गोंयांत ते खूबदां येताले, कोणाक गुपचूप येवन वताले आणि गोंयचें जेवण तांकां खूब आवडटालें.
आशाताई आमगेर बी येऊन गेले आणि हा. एक 4 तास त्यांनी आमगेर घालवले हा. ह्या आमच्या घरात. हा. तर हे सगळे अद्वितीय आसा आणि ही गायकी कायम स्मरणात राहतली. जरी ती गेली तरी त्यांचे सूर रावतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.